की हा हेतून आयज म्हणटा ते वॅक्टोबॉर्न डिजीज लायक मलेरिया डेंगू आयज हो वाचतू भरपूर जाला। हांव पयर काल हॉस्पिटलान हेल्थ सेंटरान गेल्लो चिकालीम थिंगा एवरी डे म्हणटा ते दोन 5 केस रेजिस्टर जाताय दिसाक 5 ते 6 केसी थिंगा रेजिस्टर जाता। हांव कितें म्हणटा आयज हे सगळे लोकल बॉडीन लायक हेल्थान हे आयज तर काम सारकें करूंक ना म्हणून आयज ह्यो केस्यो हे भाशेन रेजिस्टर जाता म्हणटकच आयज आमचे साफ सफाई म्हणटा ती सारकी ना। हे तर सारकें तर साफ सफाई तर आयज आसलें ओ जाण एकल्यांनी ते MLAनी ओ मिनिस्टरांनी ओ लोकल बॉडीनी आयज हेजेर तर कितें एक पावल मारलेलें आनी क्लेम तर उरलेलें आयज म्हाका दिसता हे केसी जावपाक पावतले जाल्यार। सो हांव हेजेर हे रिक्वेस्ट करता ज्या लोकल बॉडी लायक चेअरपर्सन जो आमच्या म्युनिसिपालिटीचो आहा ताकाय की हेजेर इल्लें लक्ष दवर आनी हे सगळ्या ऑफिसरांक आपय आनी हेजेर हे डिजीजाचेर मातशें तुमी लक्ष धरा म्हणटा तो आयज आहा। हांव एवरी इयर हांव सदांच रिक्वेस्ट करतालो हे लोकल जे PWD जो मिनिस्टरांक हो PWD ऑथॉरिटीक जे हे रस्ते आहा हे रस्त्याचे जे पोटफूल पडल्या हे बिफोर सप्ताक हे तुमी पोटफूल काडा म्हणून आनी हे म्हणटा ते इम्पॉर्टंट सारकें जेन्ना कोणाचेरूय झाडां पडले तेन्ना हे लोकल बॉडीचे लोकल कावन्सिलराचे दोय ओपन जाले आनी तेन्ना झाड कातरपा लागले। हांव हे उदाहरण दिता हालीं ह्या कामा लागून की जोरी तर रस्त्यार चलता आसतना मोटरसायकल घेवन वयता आसतना जोरी तर कोणी पडलो आनी तो कोणाक कसले गावस घडलो जाल्यार तेन्ना तुमी पोटफूल काडूंक मुखार सरनाका। सो आतांच तुमी तें काम करा हे रस्त्यांचे पोटफूल पडल्या काळाक हे बिफोर सप्ताक जरी तर या लायक बिफोर 5 दीस सप्ताका पयले जरी तर या तुमी पोटफूल काडना जाल्यार हांव सगळे लोकांक घेवन हांव रस्त्यार येतलो आनी हेजेर हांव मारतलो। कित्याक इम्पॉर्टंट म्हणटा तें कितें कोणाकूय कितें जालें म्हणटो कावस घडलो म्हणटो ते भाशेन तेन्ना तुमी पोटफूल काडूं वचनाका।